Works Department, PWD, seeking information on the Unstart 25 नी. Unstart 25. It is disallowed. Speaker, It is uploading. फक्त तो late झाला. Unstart जो आपण एकूच because म्हाका हेजेर हें येयलां PWD चेर important issue with regards to whether this building is safe. आनीक आमी हेजेरूय मागलोलें की persons with disability हेजे accessibility पासून ह्या बिल्डिंगेक आहा कामो हें disallow केलें. कित्याक स्पीकर सर हें disallow कोताय? Why are you not answering this? PWD had to give it. Why is it disallowed? हिंग सेफ हा कला अकॅडमी एक लीक जाता हिंगाय पावताले आनी हे तुजेर घेनाक तूं स्पीकर सर इट इज रिलेटेड टू दिस असेंब्ली कॉम्प्लेक्स म्हणून डिसअलाव केला. स्पीकर सर सेम जेन्ना आमकां आमदार केल्ले पयलेच जेन्ना ट्रेनिंग प्रोग्राम तेन्नाय आमी तुमी डिसअलाव केल्ले बट RTI एप्लिकेशन अलाउड इट. What is the source of us as MLAs? We can't question this. RTI Chief Information Commissioner gave the reply. तुम्ही disallow केल्ले आणि आमके आज PWD चे रिप्लाय मेळ्ळे. How do we know that this building is safe? हे कोसळले तुझे येतले हे पातक तुझे घेनाका मातशे देव हाती हे पातक तुझे गेले माहिती ते हिस्ट्री नाव स्पीकर सर तो पातक बितक जे उलोवपा लागला पळय न्ही ते कोणाचेर पातक बितक येना. अरे but why is it disallowed? Start question number 1. One point of order. Honorable Speaker, 1 point of order. Speaker, Honorable Speaker, 1 point of order. Start question number 1. 1 point of order. काल जो आमच्या मोशन ऑफ द प्रिविलेज जो मूव केला पळय न्ही ताजेर अजून कांयच जावंक ना सो दॅट आमकां स्पिकराचेर अशा पद्दतीत चलचें ना. स्पीकर सर म्हजें सरळ म्हणणें आसा एक तर म्हणजे ऑनरेबल MLA बाब एल्टन हेणे ह्या पद्दतीचो स्टेटमेंट करप चुकीचो आसा तुमचेर त्या खातीर त्यांनी जो आहा पळय न्ही हो इश्यू जो पयलीं रिजॉल्व करचो. Honorable Speaker, before that, just 1 point of order. Just one small thing. एक बारीक. मुख्यमंत्री क्लियर करतो सांगा. त्या खातीर म्हाजी परत डिमांड आसा कितें तो विशय क्लियर करचो. अशा पद्दतीत खंयच्या एखाद्या हावजातल्या मेंबरान जो आसा पळय न्ही आमचें अशें म्हणणें पण हावजातल्या मेंबरान ह्या विशयाचेर आपले क्लॅरिफिकेशन जे आहा ते दिवपाक जाय. That can be done. Just one small thing. Honorable Speaker, one small thing. I question number 40 inshallah. Just. Before. Point of order. Elton D'Costa. Honorable Speaker, point of order, Asa. Point of order. Before you start, that's why. Elton D'Costa. स्पीकर सर हो प्रश्न हावजाचो आसा ह्या प्रश्न फाल्यां सकाळी स्पीकर ह्या पोस्टाचो आसा. अशा पद्दतीत अपमान करून आमी हावज हे चलोवपाक शकना स्पीकर सर कारण त्या ह्या पोस्टाक जो त्या खुर्चेर बसलेलो आसा तेजो रिस्पेक्ट आसा. Honorable Speaker, before that, I had raised a point of order. Just 1 point of order and a question. It is related to this. Then No. Otherwise, you can raise afterwards. Okay, I'll do it afterwards. You can raise afterwards. स्पीकर जेन्ना उलयता मातशें आयकपाचें आमगे रुलींग बेंचीस आहाय तेमी म्हाका 2 मिनट उलोवपा दी. स्पीकर सर म्हगे म्हणणें इतलें आशिल्लें आनीक आय हॅव गिवन माय क्लॅरिफिकेशन मच बिफोर द असेंब्ली स्टार्टेड एक इंटरव्यूकूय सांगिल्लें आनीक म्हाका दिसता हांवें काली सांगलां मो आहा थिंग फोन टायम म्हूण देर वॉज नथींग सेड टू यू. हांवें स्पिकराचें कांय म्हणलां रेजोल्यूशन गेल्लें कांय जालें ना म्हूण बिकॉज द ST रिजर्वेशन कमिटी एंड मेंबर्स लेट मी स्पीक. तुमी माताय तुमकां क्वेश्चन घेवपा नाका रे. दिस इज एन 18 days असेंब्ली तुमकां नाका म्हूण तुमी डिस्टर्ब करताय. आमकां हांव उलयतां म्हाका उलोवपा दी म्हणून तुवें नाल्यार हांव बसोतां. उलय न्ही तूं. मग तुम्ही उलयताय मरे तुम्ही बोल अरे आम 7 जाणांचे ताळ आयकूं येता तुम 30 आनी 30 जाणां मरे आमी 7 जाणां आहाय. सो स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगता हांवें तुका तुगे कोदलाक योर चेअर आय हॅव नॉट सेड एनीथींग. हांवें ओन्ली बिकॉज द ST रिजर्वेशन मेंबर्स तेंगेले ग्रूप जे मिशन ST ते मुद्दे घेवन येयलो म्हूण हांवें परतून मांडला. तो घेवपाचो वो ना घेवपाचो तुगे विषय आसलो तुवें तो गेल ना सो तूं गेल ना म्हणटरी आय हॅव क्वेश्चन आय हॅव नॉट सेड एनीथींग. आनी इट वॉज स्पीकर सर इफ इट वॉज सो हार्मफूल आय एम रिमाइंडिंग दीस हाऊस जेन्ना तुजेर डायरेक्ट एलिगेशन घायलें बाय यो मेंबर्स यो मिनिस्टर्स तुजें डायरेक्ट सांगिल्लें करप्शन आहा म्हूण तेन्ना तुम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कितें हाडला. कितें जालें
तुमगेले मेंबरांनी तुझेर त्यांनी केल्ले इफ इट इज ओनली फॉर द ऑपोजिशन वाय नॉट द रुलिंग वाय द सेम थिंग वॉज बाबा दाजी सालकरान कित्याक धरून घालूं ना म्हाका जी केन्ना घेतला स्पीकराचेर कोणी एलिगेशन ना घेतला माझ्या अलिगड करू ना केन्ना घेतला काढून पळय तू ना. तू विषय दुसरेकडे व्हरू नका माझ्या Because sir, विचार मिनिस्टरान एलिगेशन करू ना आणि काढून पळय वर्डिक त्यांना बिफोर दॅट या विषय तो विषय परत एकदा सांगता विषयासं- विषय डायव्हर्ट करू नका ना बरं देन यू फॉलो द प्रोसिजर फॉलो करून सेंड इट टू द कमिटी वॉट एव्हर क्लॅरिफिकेशन आय हॅव टू गिव्ह आय विल गिव्ह इट टू द चेअरमॅन ऑफ दॅट कमिटी यू विल गिव्ह इट टू दॅट आमकां काय ना स्पीकर सर प्रिविलेज कमिटी बीन काय ना इट इज एन इट इज हाव दीस सुप्रीम आणि तुम्ही सुप्रीम आहात थंय बशिल्ल्या इट इज नो डाउट चलचें ना You follow the rule of the house, Flora Kitya, you send it to committee, whatever my thing, I will give it to him. It's as simple, Zalna. So let the procedure come on records. Whatever I have said, I will give it to the chairman. Privilege committee chairman. breach of privilege motion move केला. So give it. इट इज रिलेटेड टू द स्पीकर बाकी इका सर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशनाचे तुवें आमकां कितें सांगचें तें म्हणून move केला. म्हणून हांवें सुद्दां बरं, speaker. हांवें इन्स्टंट एक Speaker sir, I या also don't want to विशयासंदर्भात disrupt the house. तुवें स्टेटमेंट करतकच Speaker sir, I also don't want to- एक मिनिट तुवें स्टेटमेंट हांगा प्रेसाक दितकच हांवें सुद्दां ताजी प्रेस घेतली होय. आं म्हणजे तुवें हांव जें काम करता तें BJPच्या डायरेक्शनाचें काम करता असो तातूंत अर्थ आयला BJPच्या एज ए डायरेक्टर तूं काडून No, suppose I feel that I have not said anything against the speaker. Suppose if you feel there is a procedure, you follow it. No, you privilege committee chairman. You send it to him. I will give my clarification there. On the clarification, dita. Whatever is there, I will clarify. स्पीकर सर दॅट हाऊस विल डिसायड प्रिविलेज कमिटी तुमचेर आसा म्हणून आमी म्हटलां आनी कोणाचेर जर असलें जाल्यार प्रिविलेज कमिटी कडेन वचूनय असलें आमकां कांयच म्हणणें ना आमकां ताचो इन्सल्ट करपाचो ना आमी सगळ्या हावजांतल्या मेंबरांक तितकोच रिस्पेक्ट करता त्या खातीर आनी कोणाचेर असलें आनी कितें असलें प्रिविलेज कमिटी कडेन वचूं आशिल्लें इट इज रिस्पेक्टेड टू युअर चेअर टू यू But he is moving a privilege motion goes to the Of course. privilege committee for any members. स्पीकर सर आमचें कांयच म्हणणें ना हितूर एक तर कशें असलें इन फॉयरान जरी तुमी अपोजिशन लिडर हेज्या मदीं विशय उलोवनूय सोंपयलो जाल्यारूय आमकां चलता आमकां प्रिविलेज कमिटी कडेन व्हरपाचो विशय ना आमचें अजुनूय म्हणणें आसा सांगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन द पास्ट स्पीकर सर जेन्ना मेंबर मूव करता आनी जेन्ना तुमी आतां हें केल्लें आहा की टू मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इट मिन्स ही हॅज मूव्ड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ब्रीच ऑफ प्रिविलेजाचो प्रोसिजर कितें की प्रिविलेज कमिटी ताका समन करता आनी थंय ताका सॉरी म्हणचें पडटा जर तो सॉरी म्हणना ताका जेल आहा ताका हावजा फुडें समन करतात हो प्रोसिजर आहा स्पीकर सर तो स्पिकराकूय लागता तो म्हाकाय लागता तुमकां लागता कोणाकूय लागता कित्याक ना जाल्यार तुमी रुलींग दिया की ब्रीच ऑफ प्रिविलेजाचो प्रोसिजर तुमी चेंज केलो म्हणून आमकां सांगा तुमी हो आतांचो प्रोसिजर जे भशेन आहा ते प्रोसिजरा प्रमाणे दर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव केला जाल्यार इट गोज टू द प्रिविलेज कमिटी एंड दॅट इज इट्स प्रोसेस ताजे भायर तुमकां जर दिसता की ताणें ताका सॉरी म्हणूंक जाय ताणें म्हणला तो ना आपूण लेट इट गो टू द प्रिविलेज कमिटी सो नाव यू हॅव टू गिव अ रुलींग ऑन दीस ना जाल्यार कितें जाता स्पीकर सर गोंयच्या इतिहासान पयल्याचदां रुलींग पार्टी डिसरप्ट करता सिलेक्टिवली डिसरप्ट करता 0 आवराक अलाव करता क्वेश्चन आवर बंद उडयता हें लोकांनी पळयलां आनी हाचेर लोक उलयता हें जर सीएमान पळोवंक ना जाल्यार सीएम कितें तरी कोण तुका ब्रीफ करना सारको Speaker चेक sir. कर काल ब्रेक आवर म्हणटा प्रुडंटाचेर चेक कर लोक तुमचेर उलयतात Speaker sir. पयलेचदां इतिहासान स्पीकर सर आमकां रुलींग पार्टी डिसरप्ट करता म्हणून सर क्वेश्चनार आमकां खंयसरूच क्वेश्चन आवर ब्रेक करपाचो ना स्पीकर सर त्या खातीर आमी सांगलां 0 आवराक कित्याक अलाव केलें 0 आवर कित्याक अलाव केलो स्पीकर सर तुका दुखता फकत क्वेश्चन आमकां आवराकूच खंयसरूच क्वेश्चन आवर चुकोवपाचो ना म्हणून आमी सांगला स्पीकर सर आणि अप टू द प्रिविलेज कमिटीचो विषय जो आहा पळय न्ही इट इज ऑन द स्पीकर म्हणून आमी सांगला इट इज हाऊस टू डिसायड सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुख्यमंत्री डजंट मूव दॅट हें दाजी सरकारान ना उलोवपाक विजय सरदेसाय बसून घेयात पळय हावजाचो मान एक मिनिट हावजाचो मान जो आसा न्ही तो राखपाक जाय ही प्रत्येक सदस्याची जबाबदारी आसा म्हणजे एखादो नवीन सदस्य एखादे चुकीची म्हणजे जो संबंध म्हाजे कडेन येता आनी ताजे संदर्भात जे क्लॅरिफिकेशन दिलां ते एक एदिशेच गजाली खातीर हांवें एखादी जर चूक जाल्या आसत जर जायत ती ती मान्य करपाक कितें हरकत आसा स्पीकर सर चूक जाला सुद्धा तूं म्हणटा
सपोज चूक ज्या गजाली संदर्भात हांवें तुका चूक जालो असतो तूं म्हणटा बट ती कमिटी बरोबर वचोन प्रूव जावपाय न्हू आय ऑल्सो हॅव टू हॅव दिस चान्स टू स्पीक ऑन माय सायड सो यू पुट इट ऑन विथ द चेअरमॅन Speaker लेट sir, मी ऑल्सो Speaker गिव माय sir, it is सायड the right of the speaker to interrupt the constitution and rules, and so far as the house is concerned. इंटरप्ट नाही इंटरप्ट करतात इंटरप्ट करतात You cannot interrupt. You are interrupting the constitution. This is mob justice. Speaker sir, Speaker sir. 37 आहा आणि दिमी मार म्हणतात तुम्ही. Speaker sir, कशी is दिमी it मारूंक तू मेळना? ruling दी मरे लोकशाही हातात हात केले. किती वजून? Ruling दी, ruling दी Speaker मरे. sir, Speaker sir, Ruling now, दी, why are you disrupting the house? Ruling Speaker दी, sir, Speaker sir. now- गोंयची Speaker sir, जनतेक क्वेश्चन हांवें Speaker ती sir, घेवपा अशा जाय पद्धतीत चलचें ना. So तर you एक तर- you you tell the leave it to the committee. Let स्पीकर सर, तो हे सांगू शकना, हे सरळ आसा. He will do whatever is required, no? How it is Speaker proved sir, that he is Speaker guilty? sir, It is not proved, it it is assumed it because is- you all are on majority, you all are saying he is guilty. Speaker If sir, he is proved guilty, Speaker then sir, let us take a हे- call हे of what तुमचेर needs to be done. एक मिनिट स्पीकर सर, हे तुमचेर म्हटला त्यांनी. आनीक जर कोणाच्या रिलेटेड आशिल्ले जाल्यार प्रिव्हिलेज कमिटी कडेन वचूनय असले आमचे कांयच म्हणणे ना. अरे स्पेशल कमिटी बसोया स्पीकर सर ना, तुमचेर अशें स्पेशल जावं कमिटी शकना. घाल्या स्पेशल कमिटी बसना. Under chapter 11, there is a procedure which is prescribed, amge rules of business. There is procedure, complaint Pautri under 75. If the speaker gives his consent under rule 75, he may refer the matter to the committee on privileges and acquaint the house thereof. Or he may ask the member to make complaint after the question, but before entering upon the list of business for further elucidation. At business gaile tu hai. So therefore, the moment you receive it, it has to go to the committee. The committee is headed स्पीकर by सर, the स्पीकर deputy. सर, त्या लेवलाचेर अजून हांवें पावूंक ना. सांग. No, I'm just pointing out. And then afterwards, it can be on a complaint, it can be on a motion in the House, and therefore it goes to this, and thereupon the member shall read his complaint as well, documents. Kitak, even to charge anybody, whether it's in a house of contempt or any case, you have to give Speaker copy of sir, the complaint. स्पीकर सर, Complaint and copy because he should be able to reply. आम्ही स्पीकर सर खंयसरूच ताका हावजान सॉरी माग म्हणना, आम्ही कांयच म्हणना. They are demanding. काल मुठा तू apologize कर. आम्ही सर काल थोडं इथे- apologize. ते paper काढले. no one can say, म्हणून tell me to दाखवलं. say sorry. आतली पोय नका. Apologize. दाखव इथे. कोण स्पीकर आहे? सर, स्पीकर सर, हाज्या पयलीं विषय Sir, I'm just making a point. स्पीकर सर, हाज्याय पयलीं विषय फॉयरान वचून निभावले आसा. हाज्याय पयलीं विषय जाल्या ह्या हावजात. See, he may be wrong. We are not saying. हां, ह्याच्याय पयलीं Question is, ऑनरेबल मेंबराक खबर आसा, हाज्याय procedure पयलीं आहा, फॉयरान procedure वचून follow अपोजिशन कर. लिडर आणि Speaker sir. विषय जाल्लो आसा. Speaker sir. Ah. Speaker sir, I just want to make a point. Mashi, एक minute. What the chief minister wants, or rather, think because it is sorry म्हणून. the speaker. एक minute. Because it is on the speaker. Baba Venzi, can you just 1 minute? It is because of the speaker, chief minister कित म्हणटा. Even भितर वचोन देखो ते settle कर, आम problem ना. Even तुम बोयसान तुम settle कर. Chief, what I have heard, what chief minister is speaking. of I may be course. wrong. I may be wrong. But correct me if I'm wrong. But what I said, what he's saying, since it's the At speaker. least what एक is the CM, sen- एक हाँ. minute. He is what he's saying. तुम भितर वचोन जाय जाल्यार settle करे. कोणता नो issue का बगले. Select committee ओ तुगेले. Privilege committee ओ कितें घालपा नाका आमकां. अरे He घालय. respects- One second. He respects the member. तेका लागून chief minister म्हणला. But sir, like whatever it is. The motion is otherwise, already you Honorable have to give a Kallikant ruling. Sandler, what we are saying, since समज तरी तेश कोन भितर फॉयरान सेटल करपा आसलें तुवें प्रिविलेज मोशन हाडसूं पयलीं तूं म्हाका इंचार पासलें फॉयरान बसून आमी सेटल कोता आसलें आतां तूं हाडूं न्हू हिंगा सो लेट इट फॉलो द प्रोसिजर यू सेंड इट if I am wrong, if I am guilty, whatever action you say, I am ready to do it. But let it go to the proper procedure. No, आतां हाडू तुमी हाडसूं पयलीं म्हाका सांगिल्लें जाल्यार हांव तुगे फॉयर हांव सेटल कोता आसलो सारकें ना तूं आतां तुम हाडटाय हिंगा फ्लोरार हाडटाय मागीर म्हाका सांगताय तुम्ही म्हणलें तर एक म्हजो वैयक्तीक तरी कितें आसलो What I am saying now, जाल्यार- since you have already presented here, you have already presented on the floor of the house. What I am saying, you follow the procedure. Otherwise, if it will become a this, हे आज कोते हाले पोतून हाडले तुका हाल आनी कोणी कितें म्हणटलो हाल फॉयर स्पीकर सर, परत एक सांगता हांव, मोशन तो मांडपाक फक्त उबो रावल्लो. तुम्ही खंयसरूच कॉल करूंक ना. तुम्ही कॉल करूंक ना, मोशन मूव करूंक ना. Correct. स्पीकर सर, त्यांनी मोशन मूव करूंक ना. तो फक्त मांडटानाच बाकीच्यांनी बोवाळ घातला. हावजाच्या फ्लोराचेर मोशनूच येवंक ना. हे सारकें आसा CM. हय. हे सारकें
स्पिकरान मागीर हें करपा पडटा स्पीकर सर करपा पडटा हो हावजाचो बिझनेस हाजेर बरयलां ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बाय श्री कृष्णा साळकार MLA. श्री कृष्णा साळकार MLA स्पिकरान घेवकूच ना स्पिकरान घेवंक ना सिनियर मनीस बरे हो आतां कितें उलयता तुवें बी अशें उलोवंक लागलो कितें उलयता अरे तूं मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हें कितें स्वप्ना पडली पयलींच छापून विजय तो जेन्ना मांडटालो तेन्नाच डिस्टर्ब केला स्पिकरान घेवंक ना. एक मिनिट स्पीकर सर मुख्यमंत्री आदवोगाद कित्याक जाता दाजी साळकाराचो दाजी साळकार मूव करता दाजी साळकार स्पीक मुख्यमंत्री कॅनॉट स्पीक ही कॅनॉट स्पीक आदवोगाद हाडूंक मेळना हांगा आदवोगाद हाडूंक मेळना हांगा एक मेंबराक प्रिविलेज आहा एल्टनाकूय प्रिविलेज आहा जितली स्पीकर सर तुमकां आसा तितली ताकाय प्रिविलेज आहा हीज प्रिविलेज इज टू बी डिफेंडेड ही सेज मेक मी गिल्टी बट फॉलो द प्रोसेस दिस इज मॉब जस्टीस थंय आयले कोण तरी बीफ कॅरी करता म्हणून अकलक म्हणटा का मारिल्लो ते भशेन जालें तशें करूंक मेळना लोकशाही शेवटी तुम्ही डिसायड करपाक जाय म्हाका दिसता स्पीकर सर शेवटी तुम्ही डिसायड करपाक जाय स्पीकर सर तुम्ही तुमचें पोझिशन वीक करता तो विजय जाय ते सांगा पोझिशन स्पीकर सर तुम्ही डिसायड करपाक स्पीकर सर तुम्ही तुमचोच इशू आहा हो तुम्ही कशें डिसायड करतले स्पीकर सभागृहाचे कामकाज 12 पर्यंत स्थगित करता. Estoy viviendo
Honorable Speaker. स्पीकर सर, रूल 309 हाज्या प्रमाणे पेल्टन आणि ब्रिज ऑफ प्रिव्हिलेज तुमची केला त्या त्यांच्यानी कितें तर निर्णय जो आहा पळय घेवचो. स्पीकर सर, रूल 309 हाज्या प्रमाणे पेल्टन आणि ब्रिज ऑफ प्रिव्हिलेज तुमची केला हांगा जो त्यांच्यानी कितें तर संबंध निर्णय येता, जो आहा पळय तो घेवचो. वैयक्तिक रमेश तवडकर न्ही. फुडें वचूं शकना स्पीकर सर. विषय जो येता या सभागृहाच्या खुर्चीत हांगा जो संबंध येता आणि तो त्या विशया संदर्भात सभागृहाचे सगळे सदस्य आसा ताणें जेन्ना विशय जेन्ना करता त्या वेळाचेर सभागृह चलोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जी जनतेची अपेक्षा आसा ती पुराय करपाच्या दृश्टिकोनांत एखाद्या सदस्यान किंवा आमी सगळ्यांनी असो इगो धरप किंवा बाकी सगळं ते बरोबर न्ही आणि त्यामुळे सगळ्यांनी भान दवरून जे आसा हें सभागृह वेवस्थीत चलचें हाजी जाणीव सगळ्यांनी दवरपाची आवश्यकता आसा. एक मिनिट. स्पीकर सर, हांव हें सगळें तुवें मानता. तुवें म्हाका सांगलां हांवें कितें म्हणलें. आय हॅव नॉट सेड एनीथींग टू यू. आय हॅव हाय रिगार्ड्स फॉर यू. बट हें हांवें समज तरी केलें, फॉयरां वचून हांवें तरी सेटल केलें, इट वील सेंड अ रॉंग प्रेसिडेंट. हाल तुका आनी कोणें कितें म्हणटलो, हाल फॉयरां वयतलो आनी इट वील कंटिन्यू. सो वॉट आय एम सेईंग, आय हॅव नथींग अगेन्स्ट, आय हॅव नो इगो. आय वॉन्ट अ हावस टू रन. जनतेगेले प्रस्न आहाय ते रुलिंगान आन्सर करपा जाय, जे ऑपोजिशनान घायले ते. म्हाका हितून कांयच ना. देर इज नो इगो. वॉट आय एम सेईंग, let एक सारको प्रेसिडेंट असल्या न्हू, लेट अस फॉलो द रूल. सपोज तरी सेटल करपाक जाय आशिल्लें. इफ यू ऑल थॉट द हॉनरेबल स्पीकर सेज दॅट आय हॅव सेड समथींग रॉंग बिफोर ब्रिंगींग टू द हावस, फ्लोर ऑफ द हावस, यू वूड हॅव आस्क्ड मी. हांवें तुगेलें भाशण तुगेलें प्रेस दिलें. इनफॅक्ट हांवें एक प्रेस दिलें आनी आय हॅव सेड, आय हॅव टोल्ड ऑल. तरी पसून समज तरी दिसलें स्पिकराक की हांवें रॉंग. हांगा प्रश्न म्हजो वैयक्तीक रायते रमेश तवडकर म्हणून ना स्पिकरा सभागृहाच्या हांवें स्पिकरा म्हणा हांवें तुजें नांव घेतलां स्पिकरा म्हणा. स्पिकराक दिसलें जाल्यार आय हॅव टोल्ड इन दॅट. सो तुवें कशें प्रेस घेवन सांगलें तशें हांवें प्रेस घेवन सांगलें. समज तरी पसून दिसलें आनी यू हॅव बॉट इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस, लेट अस फॉलो द प्रोसिजर. आय एम नॉट सेईंग that I won't follow. We will follow, no. So put it on the, send it to the committee. We will set and then we will see what if I have said wrong and if they feel that I am guilty, I am ready. That is not a problem. But why to follow wrong this? Then it will follow. हाल तुका आनी स्पिकराक आनी कोणी म्हणटलो हाल भितर वतले सेटल करतले. इट विल हांव आतां स्पिकराक इंटरेस्टान कोता. हांगा प्रश्न what I am saying now, what I have stood now is for the benefit of the speaker, not my ego. स्पीकर सर, बेनिफिट ऑफ द स्पीकर म्हणजे कितें तरी. बरें स्पीकर हाल आनी कोणी म्हणटलो. तू बेनिफिट ऑफ द स्पीकर म्हणजे कितें. स्पीकर चेअर हाल आनी कोणी म्हणपाक. आय एम नॉट सेईंग. स्पीकर सर, तुम्ही जे उलयल्या किंवा हावजान जे कितें कामकाज दिलां ते हाऊस सुरू जावच्या पयलीं एखाद्यान प्रेस घेवच नुजो. म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आसा. एखादो जर मेंबर हावजाचे आपल्याक म्हणजे स्पीकर अशें भायर कशें उडोवन ताका जर काडपाकूच जाय आशिल्लो विशय जाल्यार तो बाकीचे रुल्स जे आसा पळय न्ही तेज्या अनुसार ते वापरून तो काडूं शकतालो. ओके, ते प्रेसाक कशें घेवं शकता. हांवें परत एकदां सांगता, तो प्रेसाक घेवं शकना. सर, मुखेलमंत्री हांव सांगपाक सोदतां तुजेर आनी एक मंत्रीचेर ह्याच हावजान गंभीर आरोप केल्ले. तेज मागीर भायर उलयल्ले परत डायवर्ट करता. भायर उलोवं ना. स्पीकर सर, तुवें गंभीर आरोप केला म्हणू नाका तू. स्पीकर सर, मंत्र्यांचेर आरोप जातात, मुख्यमंत्र्याचेर आरोप जातात, स्पीकराचेर आरोप जातात. स्पीकरान केल्ले. दॅट इज अ स्पीकर सजेशन्स. It is a speaker suggestions. Your party president said it was all home affair. Under ki. It is a speaker's right. It is a speaker's right. माझे सरळ म्हणणे What is whenever you want you are saying speaker's right. Because 309 स्पीकर सर, रूल 309 क्लियर आसा आणि रूल 309च्या नुसार आमची अजूनही ताका रिक्वेस्ट आसा. आमी स्पीकर चेअराक रिस्पेक्ट दी म्हणून सांगता आणि तो स्पीकर चेअराक रिस्पेक्ट हो सगळ्या मेंबरांनी दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. स्पीकराच्या विशयाचेर प्रेसा अदरवायज फाल्यां सकाळी तुमी जर तेजे सगळें जर काडून पळयलें, प्रेस जर ती ब्रिफींग वाचून पळयली आसत, इन फ्युचर चुकीचो पायंडो जो आसा पळय न्ही हो फॉलो जातलो. म्हणून जे हावजात मेंबर येतले, हावजात वतले, द स्पीकर चेअर इज द सुप्रीम. त्या ती खंयच्याच हावजातल्या मेंबरान असेंब्ली पयली आसत किंवा असेंब्लीच्या मागीर आसत स्पीकराचेर उलोवंक शकना. मुख्यमंत्र्याचेर उलोवंक शकतले, आमदारांचेर, मंत्र्याचेर उलोवंक शकतले, जायते आरोप करपाक शकतले, बट स्पीकराचेर न्ही. म्हणून आमची ही रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर, चुकीचो पायंडो घालचो न्हू. आनी दुसरें उरता मोशन जे आसा पळय न्ही ते मोशन मूव जावंक ना. तुमी खंयसरूच द मोशन फ्लोर ऑफ द हावस म्हणूंक ना.
परत एकदा सांगता ताणें मांडला सगळो बिझनेस जो आहा तो बिझनेस येता आसतलो म्हणून ते हें आसा. रिक्वेस्ट करता जो आमचो कलीग आसा बाब एल्टन जे तेणें प्रेसा कडेन उलयलो आनी आमकां सगळ्यांक दिसता आख्या गोंयकारांक दिसता की हांगा प्रश्न तुमचो इंडिविज्युअलाचो येना हे चॅराचो येता आनी जशें आमच्या मुखेलमंत्रीन सुद्दां सांगलेलें आसा कितें बाबा हे चॅराक रिस्पेक्ट दिवपाक आमी शकना जाल्यार हो एक गंभीर विशय आसा. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें आमच्या आमदारांचेर खूब जाण आरोप करता मिनिस्टराचेर आरोप करता कालूच म्हाजेर आरोप केल्लो आसा सो म्हाजेर पर्सनल आरोप केलो म्हणून कांय प्रॉब्लम ना बट जेन्ना खुर्चेचेर जे स्पिकर चॅराचेर जेन्ना कोणीय आरोप जाता जाल्यार हेन फुडें एक रॉंग प्रेसिडेंट सेटअप जातलो. आनी गेल्या एसेंब्लीक आमी पळयलेले हेच ऑपोजिशनान आमचो म्हाजो कलीग बाब जीत आरोलकर उलयतालो तेन्ना ते भायर सरताना तेन्ना तेज्या तकलेचेर तेंच्यांनी टोपी घातली आनी भायर सरले मागीर ते भायर भितर येयल्या उपरांत तेंच्यांनी सगळ्यांनी माफी मागली. आयज तोच विशय हांगा आसा जेन्ना अशें आमच्या कलिगा वांगडा जावंक शकता आनी आयज हे स्पिकर चॅराक जातालो हांव रिक्वेस्ट करता बाब एल्टनाक हो म्हाजो बरो फ्रेंड आमचो कलीग सारको हांगा कसलो इगो घेवपाचो न्हू. हांगा तुज्या मतदारसंघान खूब एसटी भाव आसा जे सदां तुज्या बरोबर रावलेले आसा तेंचे विचार करून तरी एटलिस्ट हे चॅराक लागून तुवें खंय तरी हो माफी मागपाची गरज आसा. हेच्या भितर इगो घेवं नाका. सीएमान सांगलां तशें नाजाल्यार भितर बसोन फॉयरान बसोन थंयसर स्पिकर सरा कडेन उलोवन कितें आसा ते तुमचो इश्यू खंयसर तरी बाबा तेजें अंडरस्टँडींग करचें अशें म्हाजो एक पर्सनल रिक्वेस्ट आसा. स्पिकर सर आमगे ऑनरेबल कलीग बाब संकल्पा सांगता हांव फ्रेंडूच आनी हांवूय हें कोत्तें एसटी लोकांक लागून कोला आनी मुखार कोतलो सो हांव कितें म्हणटा सिन्स बट हांव पोत्तून सांगता तुमी फ्लोर ऑफ द हावस हाडून न्हू तें हाडलें म्हाका तरी पयलीं सांगिल्लें जाल्यार हांव तुगे फॉयरा येतालो तुका उलयतालो आनी सेटल जातालें. यू हॅव ऑलरेडी पयलीं सांगलें जाल्यार तेज्या पयलीं स्पिकराचेर उलोवपाचेंच न्ही हें खबर आसता स्पिकर सर. समज तरी हांव अजून म्हणटा स्पिकर सर की हांवें तुजेर कांय म्हणलां हांवें तुजेर कांय म्हणलां आय हॅव गिवन माय क्लॅरिफिकेशन. समज दिसलें लेट इट गो टू द प्रिविलेज कमिटी नो आय विल गिव माय आन्सर. स्पीकर सर कित्याक वाय यू गिव इट नो यू ऑफ द हाऊस वो मोशन येऊ ना you स्पष्ट म्हणण्या फ्लोर ऑफ द हाऊस वो मोशन येऊ ना त्या खातीर पळय स्पीकर सर इन दी फ्लोर ऑफ द हाऊस इन दी न्हू घाल आनी म्हाका हांव माय वॉट एवर रुलींग सर इट इज आय विल हॅव माय लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी कोणाचेर असले जाल्यार प्रिविलेज कमिटीक वचूं असलें आमचें कांयच म्हणणें ना. हाज्या पयलीं अशी कितलीशीच मोशन जी आसा प्रिविलेज कमिटीच्या समोर गेल्या ताजेर डिस्कशन जाल्या प्रिविलेज कमिटी चालू उरल्या. आमी स्पिकराचेर आसा म्हणून प्रिविलेज कमिटीक धाडूं शकना स्पिकर सर. इट इज अप टू यू बट तरी सुद्दां म्हणजे अजूनय म्हणजे इट इज अ रिस्पेक्ट फॉर युअर चेअर. म्हाका दिसता त्या ऑनरेबल मेंबरान अशा पद्दतीन वागप योग्य न्हू आनी तेजी जर कंप्लिटली प्रेस सगळें काडून जर पळयत जाल्यार ज्या पद्दतीन उलयला आनी ज्या पद्दतीचे शब्द वापरले ते योग्य न्ही आनी अशें ह्यान फुडें चलचें ना. हांवें कसले शब्द ऑनरेबल स्पीकर आय हॅव नेवर सेड एनीथींग एक परत शब्द तुगे एगेन्स्ट दाखयच म्हाका उलयलोलो यू गिव मी अ रुलींग आय विल अलाव मीन्स आय विल टेक इट. एक शब्द समज ना एक शब्द आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणटा हांव तुजेर उलयलो म्हूण हांव तरी तुजेर समज एक शब्द तरी एगेन्स्ट उलयलो पर्सनल रमेश तवडकर सभापती म्हणून यू शो मी आय विल से वॉट एवर यू से स्पीकर म्हणून जो उल्लेख केला हांवें कांय उलयलो ना म्हज्या स्पिकराचेर कांयच उलयलो ना हांव स्पिकराचेर वैयक्तीक अशें रमेश हे तवडकर रेझोल्युशन जे आहा पळय न्ही हे रेझोल्युशन एसटी समाजाचे आशिल्ले आनी बट तुम्ही रिप्रेझेंट करता तो संबंध स्पीकर म्हणून येता रेझोल्युशन गेलो म्हूण रागू आनी कसलो रागू स्पीकर सर तो जे म्हणटा पळय न्ही एसटी रेझोल्युशन ह्याच हावजात गणेश गांवकारान मांडले स्पीकर सर ह्याच हावजात ते पास केले. तूं व्हडली क्रायम जालें कितें मांडलें जाल्यार क्रायम जालें कितें स्पीकर सर रेझोल्युशन मांडपा 6 म्हयन्यान पत मांडू जाता पत याद करूं जाता सरकाराक 6 म्हयन्या भितर पत मांडू जाता. क्रायम केली कितें ओ कसलो राग काडय ओ राग राग न्हू फाटल्या सेशनान रेझोल्युशन अडॉप्ट जाला म्हाका दिसता हो पयर आय एम फोर्स टू से दीस म्हाका दिसता हो पयर 24 इलेक्शन जालो तेच रागू हे पळय परतूय तो तेच एक लक्षात राग न्हू एल्टन बाब एक आता सभागृहाचे सदस्य तुका रिक्वेस्ट करता बसाने तू मान्य आसा कितें सभागृहाचे सदस्य जे आसा आय एम सेइंग नो यू हॅव ऑलरेडी पोर्टल ऑन फ्लोर ऑफ द हाऊस कामकाज चलोवपाच्या कोणाच्यान म्हाकाय जाय हेच दिसना की ऑपोजिशनाक कामकाज चलोवपा नाका ऑपोजिशन दिसना रुलिंगा जाय नाका दिसता
आम सगळे बसो नाही आमकां चलोवपाक जाय. आमकां चलोवपाक जाय. आम 7 जाण बसो नाही स्पीकर जे सर सभागृहाचे सदस्य आसा न्ही तांचे आम्ही आमची जी भावना आसा ती तरी लक्षात घेवपाक जाय न्ही. माफी मागपाक लायना स्पीकर सरा कडेन चेराक तुका माफी मागपाक लायता बाकीचे इंडिव्हिज्युअल कोणा कडेन माफी मागपाक लायना कित्याक माफी मागतलो? माफी माग या मिनिस्टर तुझे एलिगेशन केलं तेन्ना तू माफी मागतलो तू आता If it is wrong, एप्लिकेशन आसा ते कित्याक मागतलो स्पीकर माफी कित्याक मागतलो तुझे इतले एलिगेशन गेले संकल्प स्पीकर सर हांव सांगता संकल्प समज एलिगेशन ते रॉंग जाले ते मनशाक Speaker. Yes. Unstart question number 40. It was relating to SIT. एक मिनिट जस्ट मिनिट. म्हाका सांगलो मागी घे म्हणून that's why I'm taking it now. बट नॉट आत्ता घेऊ शकना न्ही यू कॅन टेक फाल्यां Relating to today's. हय पण आयचे क्वेश्चन्स गेले न्ही No, that's why I said it. When I was raising the question, you said raise it later. मागीर काढ हो माझ्या बरं. Now, but answer is not given. It's blank. यू कॅन गिव इट मी सेपरेटली आय चेक Yeah. Speaker sir, म्हाका दिसता आमचे आमदार बाब एल्टन has given an explanation that he has the highest regards for you and he has not meant anything to with your chair and chair is always taken as a तुका एक highest regards and then सांगिला. So I believe that in the interest of the business moving forward, in the interest of the people, we should move forward and you should also take a decision on it. Yes. स्पीकर सर जेन्ना
असो एक पेंच जाता की कितें तरी उलयलें आनी स्पिकराक चेर ती एक म्हणल्यार ताजेर प्रिविलेज जाता, स्पिकराची इमेजीक वायट जाता अशें म्हणून दिसता खंयच्या मेंबराक. आनी जेन्ना तो मेंबर एक्सप्रेसीस रिग्रेट एंड ही ऑल्सो सेज इट इज अप टू यू कितें घेवप आनी कितें ना हो सगळो रायट्स तुमचो आसा 309 प्रमाणे. त्या खातीर खंयचोय जाय ते रेजोल्युशन तुमी भायरूय उडोवंक शकता आनी कोणाक दिसलें जाल्यार तो हावजानूच उलोवंक शकता, भायर उलोवंक शकना. शेवटी त्या खातीर म्हणजे क्वेश्चन्स आसत, रेजोल्युशन आसत किंवा कितें तुमकां कोणूच क्वेश्चन करूं शकना आनी कोणी क्वेश्चन करचें न्ही ह्यान फुडें अशें म्हाका दिसता. ही मॅसेज सगळ्यांच्या पर्यंत वचूंक जाय. नवीन MLAंकूय हें कळपाक जाय, खबर आसपाक जाय, लोकांच्या पर्यंतूय वचूंक जाय. शेवटी इट इज अ युअर प्रॉपर्टी टू कितें बिझनेस घेवचो आनी कितें ना हो तुमी ठरयता सदांच. त्याच्या खातीर हांव बाय कन्सिडरींग देअर स्टेटमेंट हाज्या फुडें मात अशें जावचें न्ही हांव एक सांगता सोंपयता. फुडें वचुया. जिरोवर श्री विजय सरदेसाय. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the general public and investors who have been duped by cooperative credit societies and financial institutions. Speaker, sir, 2 मिनटां म्हाका मातशी दियात. Speaker, sir, शेकड्यांनी लोक माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी म्हणून तांकां तोपी पडिल्ली आहा. 18 कोटी रुपया तांकां तोपी पडल्या. ते ही चड करून मुखेलमंत्र्याचे मतदारसंघ आमोण्या, माशेलांतली, सरावंडींग एरियांतले लोक. तांणी केस फायल केल्ली 15 जुलय 2021. स्पिकर सर, फोंड्या पुलीस स्टेशनार. ही मागीर इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेलाचे कडेनूय गेली, पूण आज मेरेन कोणाकूच अरेस्ट करूंक ना, कांयच एक्शन जावंक ना, सगळे सुशेगाद आहा. स्पिकर सर, खूब सिटिजन्स जे आसात हे सिनियर सिटिजन आहा आनी हे म्हाका जनता दरबार हांवें दिवचले घेतिल्लो तेन्ना ते म्हाका मेळिल्ले. हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की तांकां न्याय दिवचो. आनी दुसऱ्योय अश्यो आहा, विजनरीज अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, हो आमचो बाब रेजिनाल्ड खूब वर्सां जालीं घेता. 3-4 वर्सां जालीं तांचेय पयशे तांकां मेळूंक ना. LAQच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे 18 क्रेडिट सोसायटींनी 20 कोटी रुपया आज मेरेन तोपी घाल्या फ्रॉम 2016. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग एंड सप्लाय फेडरेशनाक 1,90,00,000 रुपया एक एम्प्लॉईनूच खाले. थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी फोंड्या म्हणटा थंय सोसायटीच्या मॅनेजमेंटानूच 1,20,00,000 रुपया खाले. स्पिकर सर, अशें भरपूर जाल्लें आहा. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की ह्या फ्रॉडांचेर ताणें एक कॉन्क्रीट एश्युरन्स दिवचें आनी ताजे इकॉनॉमीक ऑफेन्सीस सेलाक मातशें फास्ट करचें, एस्पेशली इन द केस ऑफ दीस फ्रॉड्स, कित्याक सर्वसामान्य गोंयकाराक त्रास जाल्लो. श्री युरिया लेमो. एकूच मिनीट, कारण विजयान मांडला तो विशय जो आहा पळय न्ही तो सिरियस आसा. कारण विजनरीचो विशय प्रत्येक फावटी आमी डिस्कशनूय करता आनी तो फुडें वचना. तरी त्यांनी कितल्यो 9 काय 10 सोसायटी म्हटल्यो. म्हाका दिसता अजुनूय आसा तश्यो सोसायटी. 6 सोसायटी आतां पर्यंत लिस्टेड आनी तेंच्यो कंप्लेनी आयल्या. माशेल अर्बन वुमन्स 18 आहा. माशेल वुमन हे माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, हय तितूनय बी हेच लोकांक 18 कोट्यांनी पडल्या तोपी. आनी सारके गरीब लोक स्पिकर सर, आनी ती बावडी हांगाच्यान थंय भोंवतात आनी तांकां कॅटांत जायत आहा. स्पीकर सर, आमचे पुलीस थंय डिपार्टमेंट स्पिकर सर चार्ज कितें आहा की बँक मॅनेजर आनी डायरेक्टर इनवॉल्ड आहा म्हणून हे इन्व्हेस्टर म्हणटात, पूण कोण तांची कंप्लेंटूच आयकूंक तयार ना. स्पीकर सर, तेजी कंप्लेन रजिस्टर्ड करून घेतल्या. तांचे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. 21 मरे, जुलय 21, आतां जुलय 24 जाले, 3 वर्सां. स्पीकर सर, कॉपरेटिव्हचे आमचे कायदे अशेच आसा, तुकाय खबर आसा. कॉपरेटिव्हच्या कायद्यानुसार तितूनय आमी थोडीशी फाटले फावटी अमेंडमेंट केल्ली, पण हांव मॅटर फास्ट ट्रॅक करपाक लायता स्पीकर सर. श्री युरिया लेमो. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people due to flooding at Paroda during monsoons. The government has not taken any concrete steps to find a permanent solution to this problem. Last year, the government took up the road work by increasing the height of road in some places. Despite this, the flooding has happened this year too. The government needs to increase the height of the road and the Paroda bridge and also conduct a study through NIO or any other institute to find a permanent solution to this. Because हो एकदम गंभीर इश्यू आहा. मुखेलमंत्रीन आमकां गेल्या वर्सा उतर दिल्लें आनी तो आख्खो रस्तो बुडटा. Almost it is last time you took it up and you had promised same issue. People are facing problems moving from Mantri to go towards Margaon. The Kepe road is flooded. Even today it is flooded.
सो ते मातशें रेज करपाक जाय. यू हॅव टू सेंड युअर इंजिनियर्स इमिजिएटली आनी एक ते इट हॅज टू बी रेज बाय मे बी 100 centimeters. Otherwise it is a total collapse and a total failure. दुसरो तो ब्रिज जो पड आहा ते कुशावती रिवराचो प्रेशराचेर तेजे रेलिंग बिलिंग सगळें गेलां. सेफ्टी स्टँडर्ड ना, थिंग मनीस पडपाक शकता. सो हेजेर तुवें मातशें हांकां उतर दी की हे हो इश्यू रिजॉल्व करपाक यू हॅव टू रेज द हायट ऑफ द रोड. इमिजिएटली यू वील मूव एन एस्टिमेट. स्पीकर सर, ताजे पुलाची सेफ्टी कितें आहा पळय ती अर्जंटली करूंक लायता. स्पीकर सर तो म्हाकाय लागता मातशें तो केसोय ऑन अर्जंट बेजीस पळयला हांवें स्पीकर सर तो ताका पुलाची सेफ्टी हांव बेगीन करपा लायता. उरलेले जे तेजे आहा पळय न्हू एकदां कितें प्रपोजल आहा तो तुज्या डिस्कस रस्तो रेज करूंक जाय. तर रस्तो रेज करून जावचो ना. सायडी वॉट एवर ते प्रपोज रस्तो रेज करून विशय सुटचो ना. नेक्स्ट श्री संकल्प बामणकर. Fear and anxiety in the minds of the worker of the company Duraline Private Limited at Verna, as the company has illegally terminated the service of 46 permanent locals Goan employees on 1st April 2024 without prior notice. The employees has given service to the company for more than 25 years and are now on protest demanding re-employment in the company. Step government intend to take in this matter. Speaker sir, आमचो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आसा म्हाजे हेजेर मातशें दखल घेवन हो कितें इश्यू आसा तो सॉर्ट आउट करचो. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. येस. Seize of the matter and will do the needful as per the law. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. Sir, fear and anxiety in the mind of general public in Bicholi as there are frequent water shortage due to multiple reasons in Bicholi. This has been time and again highlighted with your department. Many complaints have already been registered with your department. The step that the government intend to take in preventing further and frequent water shortage in Bicholi. Speaker sir, हो जो उदकाचो इश्यू आसा आज सगळीकडे पावस पडटा पण केन्ना केन्ना आमच्या बिचोलच्या मतदारसंघात लोकांक उदकच मेळना. एक तर ती पायपलायन फुटलेली म्हणून आसता किंवा नाल्यार त्या मेन प्लांटाचे लायट वचना. म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्याक की तातूंत तांणी लक्ष घालपाचो आनी लोकांक उदक ही जी बेजीक नीड आसा ही लोकांक आमच्या सगळ्या उदक मेळपाचें हें करता. नाल्यार कितें जाता पावस पडटा आनी उदक ना लोकांचे कंटिन्युअस सबंदीस फोन आसता आनी हो जेन्युइन प्रॉब्लेम आसा. इट्स अ नीड ऑफ अवर उदक हें तांचो गरज आसा तांचो इश्यू आसा. श्री रुजा फर्नांडीस. Fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to dilapidated condition of the Swiss Gate near Four Pillars Monument in Santa Cruz constituency. What plans does the government have to resolve the same? Speaker sir, ही माणूस जी 4 आम्यांक तेकोन आहा ही सारकी डिलेपिडेटेड कंडिशनान आहा. तेका क्रॅक्स येयलेले आहा आनी थिंगा तेजे फातर देंवलेले आहा. आनी तेन्ना एक्स MLA आमची लेट विक्टोरिया फर्नांडीस तेन रिएन्फोर्समेंट करपाक लोकडांचे बार घाल्लेले. ते सगळे फातर त्या बाराचे देंवलेले आहा आनी थिंगासर एक मेजर पायपलायन वयता. ही मेजर पायपलायन पणजे सिटीक वयता तशीच सांता क्रूज सरावंडींग एरियाक ही मेजर पायपलायन ही सारकी वीक जालेली आहा. तेका फावंडेशन सारकें तेजें बरें ना. केन्नाय मोडली जाल्यार ऑलमोस्ट 15 ते 20 दीस लागतले हे सरावंडींग एरियाक उदीक घातचें ना. तशेंच ते प्रॉब्लम सॉल्व करतलो जाल्यार तेका तेकोन एक ब्रीज बांदूंक जाय 2 हांब्याचो. आनी हो तर ब्रीज बांदलो जाल्यार हे मानशेचें काम करूंक घेवतले. नाल्यार काम करूंक गेलो जाल्यार लोकांक भरपूर एटलिस्ट 5-6 म्हयने तरी लोकांक त्रास जातले, पयसुल्यान वयचे पडटले आनी अशें जावप कांय म्हणून हे इमर्जन्सीचेर आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टर तसोच आमचो PWD वॉटर सप्लाय तेणें हे इंट्रस्ट करून करचें. श्री जी तारुलकर. सांगू ना स्पीकर सर. Speaker sir, just 1 minute. Speaker sir, I'll speak to the Mamladar and I'll get the thing done immediately. Thank you. Fear and anxiety in the mind of people of Goa due to alarming rise in leopard encounters and sightings in human habitat. Speaker sir, बिबटे वाघ हे सगळ्यांक खबर आहा. आतां रानां सोडल्यात आनी गांवांनी भितर सरल्यात, शहरांनी भितर सरल्यात आनी हेचेर तेच सांगता मरे. आमच्या पेडण्याचे तर दोंगर काबार जाल्यात आनी आतां ते बिबटे वाघ खंय वचपाचें तांकां तें पडलां. ते येवन सगळ्यांचे कुत्री माजरां गोरवां सगळें खावंक लागला आनी थोड्या दिसांनी अशें जातलें मनशांचेरूय अटॅक जातले. सो हेचेर सरकारान सारको लक्ष दिवचो. नाजाल्यार आमी कुत्रे पोसपाचें सोडटा आनी बिबटे वाघ पोसपाक सुरवात करता. तुमी परमिशन दिया फक्त. विजय पयलीं पोसतलो बिबटो वाघ. शिव मरे तुमचो वाघ खंयचो? शिव अजून येवंक ना.
शिव येवंक ना. सो स्पीकर सर हेचेर सिरियस नोट घेवपाची बिबटे वागांचेर. विजय पयलो तूं पोज. श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, fear and anxiety among Goans who commute by two-wheelers. The potholes will lead to accidents after service road near GMC hospital developed deep potholes, resulting in 3 accidents at the same spot. Demand that the PWD department work quickly, resolve the issue. Speaker sir, GMC जो सर्विस रोड आसा काल थंय 3 एक्सिडेंट जाले पोटहोल पडलो म्हणून. म्हाका स्टेटमेंट याद येता सीएमाचो. तेणें स्टेटमेंट केल्लो की नोव्हेंबराचे 1 तारखेपर्यंत खंयचोच गोंयान एकूय पोटहोल उरची ना म्हणून. आनी आयज प्रत्येक कडेन आमी पळयता पोटहोल आसा. आतां पणजेन बसून तूं पळयता पाड्यार आमी येता आसतना इतलें कंजेशन जाता थंय आनी सगळो मून जाला थंय. इतले पोटहोल जाल्ले आसा आनी एवरी टायम थंय कितें शकरे घालता खडी घालता आनी ते काबार करता परत वयता परत घालता. सो स्पीकर सर डिपार्टमेंटान प्रायोरिटीचेर जे पोटहोल्स आसा ते फिलअप करपाक जाय आनी खंय ना खंय लोकांक म्हणजे आयज कितलेशे जाणांक कमर पासून मोडलेले आसा हॉस्पिटलान कितलेशे जाण आसता जीएमसीन. सो हे खंय ना खंय प्रायोरिटीचेर क्लियर करपाक जाय आनी जो स्टेटमेंट सीएमान केल्लो 1 तारखेचे भशेन खड्डो तोच रे एकूय खड्डो आसचिना म्हणून तो खड्डो खंय ना खंय क्लियर जावपाक जाय स्टेटमेंटाचेर थांब रावपाक जाय. श्री वेंजी वेगस. Honorable Speaker and esteemed members of the House, there is fear and anxiety in the minds of general public as repeated instances of rainwater clogging due to road depressions have become a grave concern that affects the safety and well-being of our citizens. Several accidents have taken place, especially at the Holy Trinity Church near Mark's Garage, and this was reported in 2017 by the Panchayat. Near Kolwa Red Ginger Hotel, near Mobor James Cafe. Similar death traps of Southern Road opening near Peda Benaulim, near Minin's Garage, and a huge hump in front of Varkar Church. All these above places are posing a significant danger to the lives of motorists, pedestrians, commuters. It is shocking that despite of repeated complaints and assurances, the authorities have failed to address the issue. Let us act now to prevent loss of life and property. Steps government intends to take to rectify these areas. Because sir, I would request this to be done because आज हांव पडपाचो actually. तो पेडार म्हणटा थिंगा टनाचेर बॅरिकेडींग घातलेलें आहा, but it's such a big hole. And barricading आसता इतली पावस पडटा, I would have actually fallen. So I think if you can address the PWD to get this, and पावसान तू करूं पडटा हें, पावसान तू करूं पडटा. श्री क्रुज सिल्वा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of traditional fishermen in Welling constituency due to the unplanned cutting of weeds in River Sal at Kharaban that was undertaken by Water Research Department, and the weeds that were cut were thrown in the water of River Sal, which were left floating in the river and damaged the fishing nets and other accessories of the traditional fishermen, resulting in huge financial losses. I urge you to take immediate action to compensate the affected fishermen and to initiate strict action on those who have caused this loss. It may be noted that the livelihood of the fishermen depend on the health of the river, and hence it is crucial that the future activities are planned and executed in a manner that does not harm the local fishing community. Speaker sir, फाटली 2 वर्सांनी कंटिन्यूअस 2 वर्सांनी खरेबांदा वीड्स कट करता आनी सोडून दिताय ते आख्खे न्हंयत स्प्रेड जातात आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे 2 म्हयने असतात जून आनी जुलय जे आसा ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन तिंगा कांटाळी घालतात झाडां दवरतात 2 वर्सां जालीं टोटल तांकां लॉस जाला तेंची झाडां पिजून गेल्यात कांटाळी गेल्यात तांचे पोल मारतात तेय मोडोन गेल्यात सो हांव मागता तांकां कितें कॉम्पन्सेशन दिवचें कित्याक फाटल्या वर्साकूय तांकां लॉस जालें आतांय ह्या पाटी लॉस जालें कित्याक तांकां थिंगा कांटाळी धंदो करपाक मेळना सो नेक्स्ट टायम जेन्ना जर बिल्ड्स काडटात ते थिंगाच काडून उडोवचे न्हंयत स्प्रेड करचे न्हू. श्री एल्टन डिकोस्टा. Speakers of fear and anxiety in the minds of parents, teachers and students from Kepeng constituency due to insufficient sitting benches for students studying in government schools in Kepeng constituency. I urge the government to take serious note of this matter and solve this issue as early as possible. Speaker sir, Chief Minister an एक 4 कॉल केले आमगेले देव बर कर म्हणटा रिपेअर केले आमचे तो आतां बेंचीस उणे आहाय रोटरी क्लबान थोडे दिले 15 दिसांनी येतले ऑर्डर केले देव बर करूं. श्री प्रेमेन शेठ.
Because fear and anxiety in the minds of people, especially senior citizens in the state of Goa. Government has provided various schemes to public and senior citizens who is above 60 years of old age are given ID cards to avail various facilities like they can enroll government welfare scheme, can avail discount medical benefit in private hospital and free medical treatment at state-owned hospitals. Priority for hearing dates at the legal matter. Higher rates of interest in the bank, discount rate in KTC bus fare, tax benefit, etc. Whether the government has any planning to issue senior citizen identity card to the needy senior citizens immediately, since government issues the senior citizen card only after 45 days or months, thereby senior citizens are denied to avail government welfare schemes. अशें बेगिनल्या बेगीन जावचें, टायम घेता चड. हय, एक महिना अप्लाय केल्ले तीच आसात. Within 1 month, I assure you that we will supply, deliver the ID cards within 1 month. श्रीमती दिलाया लोबो. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of residents of Sodia in Shioli constituency due to overflowing of water from Tilari irrigation canal. As we know, every year water is being released to Tilari canal during monsoons, and with heavy rains witnessed in Goa, excess water flows through Pilimbi Vado in Sodia village, and most of the houses in that village are flooded. So every year a pausan problem jata. आमच्या तिलारी कानालांतले उदक ओवरफ्लो जावन ह्या वर्सा 4 घरां बुडल्या सर. सो गेल्या त्या वर्सा 2 आहली, ह्या वर्सा 4 जाल्ली आहा. सो कंपेन्सेशन कितें आहा तें आनी इट्स एवरी इयर प्रॉब्लम. सो हेजेर आमच्या मिनिस्टरा कडेन उलयलां हांव, प्लीज वेग्याच्या वेग्यान सॉल्व करचें. विशय जो आसा पळय न्ही, इश्यू आसा ते म्हणजे पर्टिक्युलरली इन मॉन्सून हांव उतर दिता की जी 4 घरां उदक भरिल्लें आसा आनी जेंचें थोडेंशें नुकसाण जाल्लें आसा तांकां कॉम्पेन्सेशन फारीक करपाक पळयता. त्या बरोबरूच हो विशय जो आसा पळय न्ही, सबमर्ज जावपाचें थंय उदक हें जावपाचें तें परमनंटली ताजे उपाय काडिल्लो आसा. मुखाल्ले नोव्हेंबर आमी काम सुरू करतात. एक वाटच्यान कॅनल लायनिंग बी करतात आनी दुसरे वाटच्यान पायपलायन नवीन पायपलायन घालपाची तेंय काम करतात. सर नेक्स्ट इयर आनी रिपीट जावंक फावना ते. नेक्स्ट इयर देर शुड बी नो मोर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क बाय नोव्हेंबर एंड. येस सर, थँक यू. आफ्टर मॉन्सून. सेम इश्यू माझे आमच्या इब्रामपुरूय बुडटा, ताका लागून तेजेरूय कितें तरी हें घेवचो. सेम टायम. इम्रापूर खंयशें सारकें? इब्रामपूर. एक काम कर, फाल्यां 4 वरांचेर म्हणजे हातूंत ऑफिसा भितर मिटींग आसा तेन्ना आयल्यार जालें मातशें. स्टुडियोचे पेपर्स टू बिल्ड माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. Sir, I lay the paper shown against my name in today's list, the business on the table of the House. श्री रवि नायक कृषि मंत्री. Button press. Speaker, sir, I lay on the table of the House the paper listed against my name as per today's order. श्री Alex Sikera, पर्यावरण मंत्री. Sir, I lay the papers shown against my name in today's list of business on the table of the House. श्री अतन सिंह मंसरात कोविड व्यवस्थापन मंत्री. Sir, I lay the papers shown against my name in today's list of business on the table of the House. श्री माविन गुजरात उद्योग मंत्री. Sir, I lay the papers shown against my name in today's list of business on the table of the House. श्री सुभाष प्रसाद समाज कल्याण मंत्री. Sir, I lay the papers shown against my name in today's list of business on the table of this House. Calling attentions, Sri Michael Lobo. Yes, sir, just one thing. आता हे कॉलिंग अटेन्शन दोन्ही रुलिंग आहे. आम्ही BSc डिसिजन गेले, एक रुलिंग आयतले, एक ऑपोजिशन आयतले. सद्दां आम्ही इतली कॉलिंग अटेन्शन घेणे ते हे नाही. करून घेता फाल्यां साकून हांव करून घे. जस्ट सेक्रेटरी. कितली गायल्या काल गायली, पयर गायली.
करता फाल्यां साकून करता अजून हें आसा तें आमगेले मातशे करून घेता. ऑपोजिशनाचे मातशे घे. लोक मेळटा मरे तुका तेजेर श्री मायकल लोगो Speaker, sir. Fear and anxiety in the minds of the people of Kandolim due to increasing in numbers of murders taking place in the late nights and wee hours of the morning. An incident where a murder has taken place at Orda, Kandolim of one Mr. Arnaldo Suarez, overseas citizen of India, staying in the village of Kandolim for the last 10 years. Mr. Arnaldo Suarez was brutally murdered in his own ancestral house by an unknown person, and after that the accused drove the victim's car and abandoned it at the hills of Sinkirim helipad. The people of Kandolim village are afraid and are awaiting that this matter is resolved. The steps government intends to take in this matter. Speaker, sir, in this connection, it is submitted that on 14/7/24 at 18:23 hours, the one Mrs. Annie Suarez, a resident of house number 1536 St. Sebastian Chapel, Orda, Kandolim, Bades, Goa, appeared at a Kalangur police station and lodged her complaint on 14/7/24 at about 2:30 hours. House number 1536 St. Sebastian Chapel's Orda, Kandolim, Bades, Goa, unknown accused person affected entry into the house of the deceased, namely the Arnaldo Joseph Suarez, age 68 years, by removing the roof tiles of the house and committed his murder by causing him the head injury, and in further decamped and with his white color Igni cars bearing number GA3Z5083 and which was parked in the garden. Accordingly, the offence has been registered at a Kalangur polling station's white criminal number 90/2024 under section US 332B 309C 103 BNS 2023. Investigation has been conducted to establish the motive of the crime, and the team has been formed by the Kalangur police stations and dispatched to identify, trace the accused in this crime. CCTV footage has been verified. Sources has informants are activated and to find out the lead towards the detection of the case. Prevention measures has been taken by the police at police station level and to prevent such crime. All beat staff has been briefed and to maintain the regular patrolling in their respective beat area. They are also directed to develop the good policing, public relations and work out the intelligence for the detection and prevention of the crime. Nakabandi has maintained at the entrance of the exit point of the police station jurisdiction to curb the movement of the criminals and theft and to prevent the cognizable crime and property offence. Day and night police patrolling is maintained by the staff of the police station in their respective police station jurisdiction, either near the isolated place, residential area and other vulnerable places, and for the safety of public. Officers and beat staff of the police stations have also been directed. 10 minutes. सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाढयता. Reply दितानी बंद करता. It is a suspected person found moving around during the odd hours are rounded up and they are thoroughly interrogated. So also the pink force vehicles also operational in the North District. The tenant verification has been intensified. So also the drives are conducted and to identify the senior citizens who are residencing alone in the house, and the action will be initiated against and those who will not obey the order under section 223 of BNS 2023. Speakers, मागीर उलोवणी तर. खूप जाण उलोवपी आसा म्हणजे मागीर उलयता. It's okay. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता.